बांद कॉमेस करपा जाय तुमी जाणा बांद तो 5 करोड सँक्शन मेळ्ळो 30 आनी 2 वर्सां जालीं तो मोडलेलो खूब लोक उपाशी बसून मेळ्ळो शेतकार ते बांदाक लागून आमी जाणा आमी शेतकार तर आमचो MLA फुडें सरोन पर्सनली फायल घेवन भोंवतालो फायनान्शियल सँक्शन टॅक्निकल सँक्शन हाडूं आनी तेच्या हातींतल्यान हो बांद आतां जाता 30 आनी 2 वर्सांनी कोणानूच ट्राय केली ना तर आमी आमच्या MLA शबासकी दिता आनी हो कालवट लोक येता वयता जायते येता वयता पूण तेका नदर मारी जाल्यार सारकें वेरी बॅड सिट्युएशन चिकोल जाला उदक पासर जायना आनी सायडीच्यान बस गेली न्हू लूज जालेले आहा बोर्डर्स बस पडोंक शकता ते सायडीक तर आमी एक काम आमच्या MLA बारी रावन करुया आनी सगळ्यांचो सपोर्ट जावं सगळ्याच कामांक कित्याक आमी एक पोल पासून घालतले जाल्यार आमकां खूब ऑब्जेक्शन जाता एक पोल लायटीचो घालतले कित्याक हांगा नाका ती घाल आनीक रस्तो करतलो ते तुमी उलयात मागीर रस्तो तर ना तो बायपास रोड फ्रॉम सिकेरी टू बागा तो रोड ना न्हू आमकां इतले सफर जातले 2-3 वर्सांनी चलोंक पासून वाट आसची आमकां डिसेंबराच्या म्हयन्यान आयजूच पयलां तुमी कितें जाता तें फुडाराक तो रस्तो जावं आमकां चड गरजेचो तर तुमीनी रिक्वेस्ट करूंक जाय आमच्या MLA तर आतां ह्या कालवटाचें फावंडेशन आमी आतां घालता कालांगूट कांदोलीम शिंकेरीम बींग अ ट्युरिस्टीक प्लेस खुबशे डेव्हलपमेंटाची कामां आमी पास करून हाडल्या आनी 1 स्टेप एट अ टायम वी आर डुईंग दीस वर्क काल आमी बीच ब्युटिफिकेशन जे 7 करोड्साचें काम स्टार्ट जाल्लें आहा तेजे आढावो घेतलेलो आहा न्यू GTTC चेअरमॅनूय थिंगा येयल्लो आनी डेव्हलपमेंट जाताना लोकलाक फायदो जावपाक जाय आनी थिंगासर जे आमचे गोंयकार लोक जे आडसोरा कोण विकताले कोण रेडीमेड गार्मेंट्स विकताले तांकां जागो करून दिवपाक आमी वावुरलेले आहा आनी थिंगासर तो स्पॉट जो आहा तांकां डेडिकेटेड अरावंड 22 स्टॉल्स आमी घालून दिता तशेंच आयज हो कालवट जो आदलो कालवट आहा नेमला भितर हो न्यू बांदपा खातीर PWDन सँक्शन दिल्लें आमकां अरावंड 75 lakhs ताजो कालवट आयज काम स्टार्ट जाता तशेंच आमची आदली जेल आसली आग्वादा हे आग्वादा जेलाकूय आमकां सँक्शन दिल्लें आनी फंड्सूय येयल्ले आहा 24 crores ह्या दिसांनी आमी जी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तेंची NOC खातीर काम उरलां आमी चेंजीस कांय करिना कित्याक दॅट इज अ आर्किओलॉजिकल सायट वी आर ओनली रेस्टोरिंग दॅट जेल and making it into turning it into a museum which will showcase all those people who were jailed in that place, all the freedom fighters, all those जे आमच्या गोवन लिबरेशना खातीर इंडिपेंडन्सा खातीर जे झगडलेले तांकां सगल्यांक थिंगासर जे कैद केल्ले तांकां आमी तेंचे स्टॅच्यूज घालतले ते जेलींनी भितर धाकटे सेल्सांनी and we will put it up in writing over there how the freedom struggle was, how it was fought and भितर म्युजियम आसतले सो हे काम म्हाका दिसता करपा खातीर फंड्स जो लागला तो आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिल्लो सेम वे ऑल दीज रोड्स आर टू बी हॉट मिक्स स्लायट वायडनिंग जातले एक वाटेन फुटपाथ एक वाटेन पार्किंग जे आमी फुडें कांदोली टिन टॉप पासून केल्ले आहा आनी हो इतलो हो स्ट्रेच उरला तोय आमी हातीन घेवपाचो आहा हितून हे काम करता पळय तेन्ना आमकां लोकांचें कोऑपरेशन इम्पॉर्टंट लोक जर तर कोऑपरेट करिना जाल्यार हें काम जावंक शकना आयज पळयलां तुमी इतलें ट्रॅफिक वाडलेलें आहा सो वी हॅव टू ब्रिंग सोल्युशन टू दीस आमी म्हणूंक शकना की बाबा दीस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल दॅट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल आमी म्हणूंक शकना की पंचायत रिस्पॉन्सिबल आय एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बांद टेंडर जालो वर्क ऑर्डर दिली बांदाचें काम स्टार्ट करूंक मेळना 5 कोटीचो बांद तितून कोण तरी NGO म्हणून तेणी हें घातलां एक पिटिशन CRZ की दॅट बांद शूड बी बिल्ड एज पर ट्रेडिशनल मेथड्स म्हणून ट्रेडिशनल म्हणजे कितें चिकलान बांदताले आदी चिकोल हें करून लोबरां भितर घालून म्हाका दिसता तो 8 दिसांनी फुट्टलो तसो बांदीत जाल्यार
आदली टॅक्नीक आहली ती ना म्हणना, पूण आतां ती टॅक्नीक करपी मनीसूच ना ती. सो तो लोबरांनी आनी कॉन्क्रीट घालूनच बांदपाक जाय, जो तर फुडें एटलिस्ट नेक्स्ट 50 years or 100 years जो तर काडपाक जाय जाल्यार ते बांदून. हे म्हाजो रिक्वेस्ट आहा हे NGOक, तुमी बरें काम कोत्ता ना न्हू, पूण असले जो तर आडकोड हाडीत जाल्यार डेव्हलपमेंट जावचें ना. दोज मेथड्स वर यूज्ड इन दोज इयर्स. एक 150 वर्सां पयलीं ती मेथड यूज करताले, त्या टायमार सिमेंट नासली, सिमीट नासली म्हणून ती यूज करताले. तो चुनो घालून, चिकोल माती घालून आनी लिंबू ते कितें लायम पावडर घालून त्या टायमार ते आहले. आयज कॉन्क्रीट आहा. हांव म्हणून आख्खो कॉन्क्रिटाचो बांदया, लोबरां घालया, पूण बरो बांदया, लोकांक जाय पळय तसो बांदया. थिंगासरूय फार्मींग एक्टिविटी, फिशींग एक्टिविटी आनी ट्युरिजम एक्टिविटी त्या बांदाचेर करपाक जातली. सो इतलें सांगूंक सोदता हांव की हे NGO आमच्याच गांवचे, ते आमचे गांवचे बरें चिंता जाल्यार तेणी फुडें येवचें, पंचायती वांगडा मेवचे, आमकांय आपोवचे ते मिटिंगेक, गांवचे लोकांक आपोवचे आनी बरें कितें आहा ते ह्या विलेजीन करया.